नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हाका दिसता घडये हे वेंचणुके पयलींचे लास्ट हेडोन, पण म्हाका दिसता सगळ्यांत म्हत्वाचे हेडोन. तशेंच गेस्ट आमचे बरोबर आसात, ते म्हळ्यार देशाचे रक्षा मंत्री, गोंयचे आदले मुख्यमंत्री, फुडले काय कितें म्हाका खबर ना, विचारतलो नक्की कितें तें. मनोहरबाब पर्रीकार सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल, तुमची भाशणां कन्सिस्टंटली विजय संकल्प मेळावे सुरू जाले तेन्ना सावन एक कन्सिस्टंट टोन आहा तो म्हळ्यार 26 सिटां. आतां 26 सिटां इज प्रॅक्टिकली 2/3 मेजॉरिटी. हे कितें, ही इलेक्शनाची घोशणा एक बरी दिसता. 2/3 आमकां मेळटा बी म्हूण सांगप म्हळ्यार बरें दिसता, कारण जनरली तुमी सगळी कॅल्क्युलेशनांतल्यान उलयता. हाजे फाटल्यान कॅल्क्युलेशन आसा काय फक्त इलेक्शनाची घोशणा आसा? एब्सोल्यूट कॅल्क्युलेशन आसा, आनी हे कॅल्क्युलेशनाचो तुका इनडायरेक्ट पुरावो. ओके. काल म्हाका दिसता एका टीव्ही इंडिया टुडे काय कोणे तरी सर्वे केला. दे हॅव ऑलरेडी गिवन 22 to 25 सीट्स टू बीजेपी. तांचो सर्वे 4 दिसां पयलीं जाल्लो, 30 तारखे पयलीं जाल्लो. ह्या 2-3 दिसांक जो फुडलो बदल जावन 22 ते 26 पर्यंत व्हरपाचो म्हाका दिसता एक्सरसायज पूर्ण जातलो फाल्यां पर्यंत, आनी यू वील गेट 26. एखादे दुसरे गोंयचे ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी असले मागीर 1-2 चूक जावंक शकता. ते तुम्ही 24 ते 26 हे तुमचे ब्रॅकेट दवरता. 24 ते 28. 24 ते 28. हय, प्लस ऑर मायनस 2 म्हणटा. ओके. सो प्लस 26 प्लस 2 or 26 minus 2. सर्च. There is a surge which I am witnessing for last 2-3 days. टेल मी व्हेरी फ्रँकली, एक सर्टन एंटी इन्कम्बन्सीची फिलिंग फाटले 6 म्हयन्यासान येताली, आणि फाटले 1 म्हयनो यू आर कंटिन्युअसली इन फील्ड. विजय संकल्प मेळावे तुम्ही सगळे कव्हर केले. what has made the difference? Why, if you are saying that 24 ते 28 ब्रॅकेट, why do you think the anti incumbency has subsided? पहिली म्हणजे अँटी इन्कम्बन्सी गव्हर्मेंटाक आसूं नासली. अँटी इन्कम्बन्सी मोस्टली इंडिव्हिज्युअलाक आशिल्ली. अँटी इन्कम्बन्सी थोडोसो मनीस काही गोष्टी करता, सगळ्योच गजाली मनासारक्यो जाता अशें ना. हातूंतल्यान एक थोडोसो नाराजी जी आसता कार्यकर्त्या भितर, ती नाराजी अँटी इन्कम्बन्सींतल्यान रिफ्लेक्ट जाताली. इट वॉज नॉट अँटी इन्कम्बन्सी ऑफ द पीपल, बट इट वॉज मोर ऑफ अ अँटी इन्कम्बन्सी ऑफ अन पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल. आणि त्यामुळे जेन्ना आमी आयडेंटिफाय केली तेन्ना पार्टीची कॅम्पेन आमी सादारणपणे आमच्या पक्षाच्या आणि सरकाराच्या परफॉर्मन्साचेर लिंक केली. ज्या मनशांक अँटी इन्कम्बन्सी चड स्ट्रॉंग आशिल्ली, वन वॉज नॉट ओवरकमिंग इट, वी ऑल्सो टोल्ड एवरी MLA, आनी इट वॉज नॉट विथ एवरी MLA. ज्या ज्या जाग्यार ताची कितें विकनेस आसा ताचो अभ्यास करून आमी ताका विकनेस सांगलो आनी करेक्ट करून घेतलो. 2-3 जाग्यार द MLAs कुड नॉट मॅनेज, वी हॅड टू रिप्लेस देम. म्हाका एक गजाल सांगात, इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रॅगमेंटेड इलेक्शन. म्हळ्यार तुमचो जो वोट शेअर आशिल्लो त्याही वोटीच्यान फ्रॅगमेंटेशन जाला. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी तुमची अलायन्स पार्टनर, विच इज अल्टिमेटली एमिंग टू इट इनटू युअर वोट शेअर. सुभाष वेलिंगकरान स्वताचो पक्ष काढला, तेही दे आर ऑल्सो एमिंग फॉर युअर वोट शेअर. दुसरे वटेच्यान जर काँग्रेसीची परिस्थिती पळयली जाल्यार थंय गोवा फॉरवर्ड आसा, थंय आम आदमी पार्टी आसा, who are vying for their vote share. It's one of the most fragmented election. How are you looking at this election? आय थिंक युअर एनालिसीस इज नॉट करेक्ट. Okay. म्हजो वोट शेअराक मातूय डेंट जावंक ना. इलेक्शन जातकूच तूं जेन्ना काडून पळयतलो तेन्ना तुका लक्षांत येतलें की एखाद्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1000 कमी जाल्या, दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1000 वाडल्या. सो ऑन एन एवरेज यू वील फायंड इम्प्रुवमेंट इन माय वोट शेअर. सो म्हजो वोट शेअर डेंट करना. MGP सुद्धा इज डेंटिंग एक्चुअली काँग्रेस स्पेस which Congress has vacated in many constituencies. उदाहरण पेडण्यान जर तूं घेतलें जाल्यार काँग्रेसीचो कॅन्डिडेटूच थंय गेलो. सो काँग्रेसीचो स्पेस आशिल्लो तो MGP घेता, ताजे पलीकडे काय व्हडलो फरक पडना. म्हज्या वोट शेअराक डेंट ना. म्हणटात सुभाष वेलिंगकर आणि सुदीन ढवळीकर टुगेदर ऑल्सो तुमचो वोट शेअर डेंट करपाक शकनात. एबळे शेवटी 100 हांव खंयच्यानूच उलोवचो ना, पण एक गजाल सांगता की आमचो मेजर हाजेर कांय एक आमकां इम्पॅक्ट जावन ना. Probably they are impacting others' vote share more. They are occupying a space. See, in any political atmosphere, a single party cannot be 100%. Best to best, it will be about 65%. I think that is a upper limit of a political setup in a constituency vote share. Absolutely. म्हजो 65 उरला, पण 35 जो आशिल्लो तो was occupied by Congress in most of the cases. Today, some of it has been taken by one of these. Not only that, some of it has been taken by AAP also. Yes, last election, even after getting 21 seats, your vote share was 34.20%. 34.86. या खेपेक तुम्ही कितले वयर वतलो म्हणटात? 44. 44. You are My error of margin of 2% maximum. so you are saying
44 ते 45% मेरेन 10% तुम्ही वोट शेअर 43 ते वाटतलो म्हणटा 45 पर्यंत खंय तरी आसतलें. 10% तुम्ही नाही वाटतलो ताजे म्हणटा. कारण आमी 8 सीट चडूय लडयता न्ही. हम्म, गेल्या पळय आमी फक्त 28 सीट लढयले हम्म, आणि 34.8 घेतलेले ॲट एन एव्हरेज ऑफ 1.22 हम्म, पर कॉन्स्टिट्युएन्सी. हम्म. 1.22 is a winnable percentage. So 1.25 is a half, 50% of the constituency. So now if you extrapolate it for 36, it comes to 43. We will go to about 44, 45. दुसरी गजाल आसा ती मोगोची. इन हिंडसायट आज कितें दिसता, कारण तांचो एक सतत दावो आसतालो की बहुमत मेळ्ळें हें युतीक लागून मेळ्ळें. तुमकां 21 मेळ्ळे आसत, बट ते युतीक लागून 21 जाले, नाल्यार 21 जायनाशिल्लें. आर्ग्युमेंट्स एका तर आमी बरोबर आसा अशें धरलें जाल्यार ते 2012 आशिल्ले आनी 2012 त्या म्हणजे विजयाचो उपभोग तांच्यांनी घेतलो न्ही. मागीर आनी कित्याक उलोवंक जाय तांकां. ह्या इलेक्शनाक कितें जाता ते इलेक्शन जातकूच कळटलें. व्हॉट इज युअर फिलिंग? कारण ताणी सरकार ते म्हणटात आमी प्रिपोल अलायन्स तांच्यांनी केल्ली, दोन- आमी वचन पाळ्ळें, आमी टर्म कंप्लीट केलो, आमी गेले. नो यू प्रॉब्लेम. एग्री विथ दॅट? नो प्रॉब्लेम. हांवें काय म्हणना ताजेर. ताणी जो आरोप तो केला, ते serious आरोप आयक केला. दाखयता. हय. तांच्यांनी एलायन्स नाका म्हणली हाजें हो तांचो अधिकार, पण तांच्यांनी मंत्रिमंडळान रावून मुख्यमंत्र्याक कित्याचें कितें म्हणप इज नॉट एक्सेप्टेबल. तें कारण म्हणटा घटनेच्या 164व्या हातून 163व्या हातून स्पष्टपणे बरयला की मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर. गव्हर्नर अपॉइंट्स अ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. सो इफ ही डजंट लाईक अ चीफ मिनिस्टर इफ ही इज अ जेंटलमॅन ही शूड रिझायन अँड गो. मलई काडप आनी दुसऱ्या वटेन जाय तेन्ना हुयल्यो मारप हे म्हाका दिसता इज नॉट अ जेंटलमॅन बिहेवियर. दे शूड हॅव रिझायन्ड ऑन देअर ओन इफ दे डिडंट लायक द चीफ मिनिस्टर. तांचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो की आमी हांव त्या मनोहर argumentaचेर- पर्रीकाराच्या सरकारा सकल गेल्ले, हय, मागीर आमी मनोहर मनोहर पर्रीकाराचें नेतृत्व मान्य केल्लें, दुसऱ्या नेतृत्व आमचेर थोपलें. नाही रे, कोणें तुमकां थोपून घेवपाक लायला? यू वूड हॅव रिझायन्ड एट दॅट टायम ऑल्सो. म्हणजे तेच सांगता न्ही, मलई जर तूं जाय म्हणून रावले इलेक्शनचो कोड येवपर्यंत, शेवट पर्यंत मलई जाय आशिल्ली ती म्हाका दिसता आमी 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो पयलीं टर्मिनेट केली, इतलेंच तें. हाज्या पलीकडे हांव ताजेर चड उलोवचो ना, पण म्हाका दिसता द बेस्ट वे फॉर देम टू हॅव डन इफ दे डीड नॉट एग्री विथ द चीफ मिनिस्टर ऑर डीड नॉट लायक, they could have resigned at that moment and then criticized the chief minister if they want. दुसरो जो विशय आहा तो सुभाष वेलिंगकर बाबाचो. तुमचे संबंध खूप जुने आणि त्याचबरोबर संबंध खूप लागीचे. आज जेन्ना इतली प्रखर टीका जाता आणि ती वैयक्तीक तुमचेर जाता, फक्त भाजपाचेर जायना, कशें दिसता? हांव तें कांयच उलोवचो ना. प्रश्न तुवें ताका करूंक जाय. हांवें एकूय शब्द उलोवंक ना आनी उलोवचो नाय. हांवें त्या खातीर म्हाका विचारलें. उलोवपाची गरज ना. भारतीय जनता पक्षाचे एजेंडा हो स्पश्ट आसा. तो आमी लोकां समोर घेवन गेल्ले आसा. फाटल्या इलेक्शनाक घेवन गेल्ल्या, ह्या इलेक्शनाक घेवन गेल्ल्या. लोकांनी ताजेर आमकां कौल दिवचो, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीक लोकांचो कौल लागता. म्हजो वैयक्तीक कोण मित्र आसा, एखाद्या वेळा मित्र काही अनकम्फर्टामुळे शत्रू जावंक शकता. त्यामुळे म्हाका ताजेर उलोवपाचें ना. इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी अँड इट फॉर्म्स MGP अलायन्स. एज फार एज आय एम कन्सर्न, BJP वील गेट कम्फर्टेबल मेजॉरिटी. आणि हांव इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर विचारता, वॉट आर युअर फिलिंग्स वेन यू हियर सच कायंड ऑफ क्रिटिसिजम, तेन्ना बिटर क्रिटिसिजम? नाही, बिटर क्रिटिसिजम किंवा कोणें बिलो द बेल्ट गेलो की ना कोणूय, की नॉर्मली कोणाकूय खंयचोय मनीस असो क्रिटिसिजम करणार, यू डोंट लायक इट, नो वन लायक्स इट. बट एज अ पॉलिटिशियन ओवर लास्ट 25 years आय हॅव ट्रेन्ड माय मायंड टू पेशंटली हियर इट अँड हांगाच्यान आयक आनी हांगाच्यान सोडून दी अशें म्हाका ट्रेनिंग, पॉलिटिक्साचें ट्रेनिंग येतकूच. नाल्यार मनीस अस्वस्थ जाता आनी अस्वस्थ जाल्यार तो आपले निर्णय आनी संतुलन बिगडायता. ताचो जो मुख्य आरोप आसा तो म्हणजे तो विश्वासघाताचो. हांव ताजेर उत्तर दिवचो ना. लोकांनी दिवचें उत्तर. You are very clear. He is in the field in politics. He is fighting against me. So people will decide who has done wrong and who has done You right. don't want to rebut his allegations. I don't want to. You just don't want to talk about No, his I allegations. have told you and I have told press media 100 times that I don't want to talk on that. दुसरो विशय जो आसा सामको महत्वाचो तो म्हळ्यार यू टर्नांचो, आनी जो आरोप सरकाराचेर जायत आसा, काँग्रेसीचे एंटायर एड कॅम्पेन हे यू टर्नाचेर आसा. विल गो टू टॉप इंडिव्हिज्युअल टॉपिक्स लेटर ऑन, बट हे जेन्ना यू टर्नाचो आरोप जाता, हाऊ डू यू लुक एट इट? आरोप करपाक कितें जाला? देवान तोंड दिलां आनी कांय उद्योग ना. पण एके वटेन तुका एक गजाल लक्षांत येता, वेन यू मेक सच एलिगेशन्स, यू आर नॉट मेकिंग एलिगेशन ऑफ करप्शन ऑर स्कॅम.
म्हणजे लक्षात घे की करप्शन स्कॅमाचो विशय आसत जाल्यार कोण यू टर्नाच्या विशयाचेर वचना. म्हणजे हांव ते बरोबर आसा काय ते म्हणना, पण जेन्ना आरोपाची लेवल एक वेगळ्याच हाजेर वता तेन्ना ताजो अर्थ गव्हर्मेंट वॉज नॉट अ करप्ट ऑर नॉट इनवॉल्ड इन स्कॅम्स. सो दॅट एक्च्युअली प्रूव्स दॅट वी गेव अ मच बेटर तो गव्हर्मेंट. आरोप तुमचेर आम आदमी पार्टी करता. नाही, आम आदमी पार्टी इज नॉट एन पार्टी ऑफ गोवा, इट इज पार्टी ऑफ दिल्ली. ते दिल्लीक तांच्यांनी स्वताच्या पांया सकयल कितें जळटा तें पळोवचें, थंय कितले मिनिस्टर भितर पडले तें पळोवचें, 70 लोक डेंग्यून मेले तें पळोवचें, दिल्लीची घाण पळोवची, पोल्युशन पळोवचें, लोकांक उदका आनी लायटी सारकें येना तें पळोवचें. गोंयान येवन ते लोकांक कितें सांगता पळय, गोंयकार इतले पिशे ना, गोंयकारांक अक्कल आसा, गोंयकार सगळी गजाली भांगर फातराचेर जशें घोष्टून घेता पळय आमी शेटी कडेन, तशें गोंयकार पॉलिटिकल पार्टीक सुद्दां तसोच घोष्टून घेता. आमकांय 10-15 वर्सां घोष्टिल्या लोकांनी. जेन्ना तांकां लक्षात आयलें की जेन्युइन मनीस आहा तेन्नाच आमकां मतां घालपाक लागले. तांकांय जर हें आसत गोंयान खरोच इंट्रस्ट आसत पॉलिटिकल, माय एडवायस वूड बी दे शूड सेटल हियर, वर्क, डोंट गेट वॉलंटियर्स फ्रॉम दिल्ली, कोल्हापूर, कर्नाटका अँड मेक देम स्टँड विथ अ प्लॅकार्ड ऑन द बस स्टँड. Don't get dummy agencies to publish a data of 37% and 17% and 27%. So if you do this, people in Goa is not going to be full. गोंयचे लोक फुल जायना. एक गजाल आसा ती म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, सोशल वेलफेअर स्किम्स आणि पॉलिसीज. तुमचे मॅनिफेस्टो पळयल्यार कळटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सोशल वेलफेअर ह्या गजालींचेर तुम्ही स्वताय खूप भर दिला आणि यू आर कन्सिडरिंग इट एज युअर सक्सेस. हे जे सगळे आरोप जातात यू टर्नाचे जातात ते बेसिकली पॉलिसी डिसिजन्साचे जातात. तो मागीर माध्यमाचो प्रश्न आसूं किंवा रिजनल प्लॅना सारको प्रश्न आसूं, दिसता की ह्यो गजाली ह्या टर्मा भितर तडीक लागपाक जाय आशिल्ल्यो पण त्यो तुमी लावपाक शकले नात. पहिली गजाल म्हाका दिसता काही गोष्टी आमी तडीक लायला आणि तूं जेन्ना हें उलयता तेन्ना तुवें आनी तांच्यांनी आमचो मॅनिफेस्टो अभ्यास करूना. हो मॅनिफेस्टोची कॉपी येता ती घे, अभ्यास कर आणि म्हाका 8 दिसांनी आपय. हांव तुका मागीर प्रत्येक प्रश्नाचेर उत्तर दितलो. कारण इनकम्प्लीटनेस ना 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 तूं आय हॅव गॉन थ्रू युअर मॅनिफेस्टो. नाही हांव इनकम्प्लीटनेसचें उलयत ना. पयलीं भितर हांवें कितें विशय बरयले ते सारके समजून घे आनी त्या प्रश्नाचेर म्हाका वाचून प्रश्न विचार. हांव तुका 8 दिसान परतो येता, म्हाका तुका ताजेर ह्याच प्रश्नाचेर जाल्यार उत्तरां येता. एक गजाल म्हणजे जी गोष्ट ना ती गजाल आशिल्ल्या भशेन दाखोवप आणि मागीर यू टर्न म्हणप. दिस इज अ व्हेरी कॉमन प्रॅक्टीस इन कॅम्पेनिंग स्ट्रॅटेजीज. दिस इज देअर कॅम्पेन स्ट्रॅटेजी, नो प्रॉब्लेम अबाउट इट, पीपल नो. दुसरी गजाल हांव तुका एक विचारता, काही बाबतीत थोडेशे डिले जाले आसूंक शकता, काही बाबतीत थोडेशी गजाल कंप्लीट जावन ना आसूंक शकता. 2012चो जेन्ना आमी मॅनिफेस्टो बरयल्लो आनी लोकां फुडें गेल्ले तेन्ना मायनी बॅन करतली सुप्रीम कोर्ट आमकां खबर आशिल्लें, म्हाकाय खबर नाशिल्लें न्हय. देर आर मेनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी. If a person, for example, you commit to a person something and you fall sick, that is called as either contingency or some act of God by which you are not able to complete. Mining ban जातकच, have you analyzed the impact? You analyze the impact of it. गोंयचो रेव्हेन्यू साधारण 5,000 कोटीचो, ताज्या नंतर इलेक्ट्रिसिटीचे धरून 5,000 कोटीचो. आणि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एक्झॅक्टली अ रेव्हेन्यू बिकॉज इलेक्ट्रिसिटीन जितले तूं पयशे कलेक्ट करता तातले 80% तूं फारीक करता. सो गोंयान इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसले भितर येता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान 2,000 कोटी मेळटाले. सो 2012 जेन्ना हांव मुख्यमंत्री जालो तेन्ना गोंयचो बजेट हे साधारण 7,000-7,500 कोटीचे आशिल्ले. तातूंत भितर 5,000 खरे पयशे रेव्हेन्यू, तातले 1,500 कोटी गेले. सरकार कशें चलोवपाचें हाजो कोणें क्रेडीट दिलें? एक गजाल, इतली सगळं फायनान्शियल क्रंच आसून सुद्धा यू मेंटेन्ड युअर सोशल सेक्युरिटी स्किम्स, रादर यू वेंट अहेड अँड तुम्ही मायनिंग डिपेंडंट्सां खातीर स्किमी सुरू केल्यो, तांकांय तुम्ही स्किमी दिल्यो. हांवें नव्यो स्किमी इंट्रोड्यूस केल्यो. लाडली लक्ष्मी केली इंट्रोड्यूस, मागीर गृह आधार केली, दयानंद सोशल सेक्युरिटी डबल केली, पेट्रोलाचो टॅक्स काढलो. नाही म्हणजे फायनान्शियल आय एम कम्प्लिटली गिव्हिंग द क्रेडिट टू यू. माय इश्यू इज तेच सांगता न्हय, हाका लागून पॉलिसी डिसिजन्स कशे इफेक्ट जातात. नाही पॉलिसी डिसिजन खंयच इफेक्ट जावना म्हणून हांवें तुका मॅनिफेस्टो येयलो. यू कॅन रीड द कॉपी अँड आस्क मी क्वेश्चन अगेन, बिकॉज डोंट आस्क मी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम कितें म्हणटा ताका
ज्याचे मायंड करप्ट जाला अशा मनशांनी कितें तरी बडबडलें म्हणून म्हाका प्रश्न विचारूं नाका. म्हाका प्रश्न एडवर्टायजीचेर केले लोकांक दिसतले रोड रस्त्याचे कितें म्हणटा ते रस्त्याची सायनी दाखयतात म्हणून तांकां कांय अर्थ ना. बेजीक प्रश्न भितर प्रत्येक एडवर्टायज कट कर कोणाची ती आनी हातून खंय आसा ती पळय आनी हांवें कितें म्हणलां आनी ते कितें म्हणटात हें तूं पळयत धर, तूं फ्युटिलिटी लक्षांत येतली. त्यामुळे हांव ताजेर वचना. देर आर सर्टन इश्यूज. रिजनल प्लान डिले जालो मातसो, हाची कारणां आसा. हाची कारणां आसा की पयलीं 2-2.5 वर्सां आमची लिगल बॅटल. आर यू अवेअर दॅट देर आर 84-85 केसीस इन सुप्रीम कोर्ट अँड हाय कोर्ट वीच आर गोईंग ऑन इन द मायनींग मॅटर. कर्म दिगंबराचें. पयशे खाले हांच्यांनी, भानगडी केल्यो हांच्यांनी आनी सगळीं उत्तरां आनी ताका सोल्युशनां काडची पडली म्हाका. तातूंत भितर जो टायम पावतालो पयशे क्रंच आयले हाजेर जर क्रेडीट दिता ही गजाल खबर आहा. पण तातूंतल्यान बेजिकली द गव्हर्मेंट गॉट स्टक अप इन दीस मॅटर्स मोस्ट ऑफ द टायम. हांच्यांनी ताजेर म्हादयचो प्रॉब्लेम करून दवरलेलो. म्हादयक हांच्यांनी लेटर बरोवन एप्रुवल दिल्लें कर्नाटकाक. आमकां सगळे कंटेस्ट करून कोर्टांच्यान स्टे घेवची पडली. म्हणजे वॉट आय एम ट्रायंग टू से दीस पीपल हॅव बीन सो केअरलेस ड्युरींग देअर 7-year रुल्स दॅट तांच्यांनी केल्ली सगळी कर्मां निस्तरता म्हणसर आनी ह्या फायनान्शियल क्रंचांच्यान भायर पडटा म्हणसर हांव दिल्लीक पावलो. सो देर आर सम 1 or 2 issues where we might have not been able to complete. We will complete it now. एक हांव माध्यमाच्या इश्यूच्या निटी भितर वतना बट त्या इश्यूचेर हय न्ही त्या इश्यूचेर संघानच तुमची विरुद्ध भूमिका घेतली. मागीर संघ फुटलो. मागीर तातूंत भितर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोवा म्हणून एक गजाल तयार जाली. हांव उलयना हेजेर कारण म्हाका संघ लागता तो डॉक्टर हेडगेवार आनी एक स्वयंसेवक म्हूण ही गजाल पळयतकीर दुख्ख जाता. भागवताचो संघ लागता म्हाका. तांच्यांनी जें कितें म्हाका सांगलें तें हांव करतलो. तांच्यांनी हांव मनीस 100% परफेक्ट केन्ना जावंक शकना. समजा एका जाग्यार मनशाचें कितें तरी कमी जास्त असलें तुज्या मनान तुका पटना तें म्हाका म्हजो स्टेप मातसो वेगळो आसलो. आय थिंक संघाक हें सगळें खबर आसा आनी त्यामुळे शेवटी संघाचें कितें म्हणणें आसा तें तुमकां कळ्ळां ऑलरेडी. न्ही एक स्वयंसेवक म्हूण हें पळयतना वेदना जातात. म्हाका खंयच्याय मनशा बरोबर डिफरंस जावन मनीस तुटलो जाल्यार वेदना जाता. तो म्हज्या सायडीचो आशिल्लो जाल्यार चड जातात पण म्हज्या विरुद्ध आशिल्लो सुद्दां मनीस तो तुटलो धर तूं म्हणजे बरें आमी उलयतात मे बी यू हॅव पॉलिटिकल डिफरंट व्यू. आतां फॉर एग्जाम्पल म्हणजे तुजेच कडेन पळोवपाचो जाल्यार एज अ रिपोर्टर हांव तुका प्रो BJP म्हणचो ना पण म्हजे संबंद तुज्या बरोबर तुटचे ना. एक विशय आता म्हळ्यार सोशल वेलफेअर स्किमीचो आणि प्रत्येक पार्टी आज कांय पार्टी म्हणटात की तुम्ही दिल्या त्या स्किमी डबल करतात. तुम्ही म्हणटात की आम्ही इतले इन्फ्लेशना बरोबर तांकां लिंक करतात आणि त्या प्रमाणे व्हेरी लॉजिकल हे गजाल लॉजिकली इन्फ्लेशना बरोबर लिंक करून दर 2 वर्सांक दिवप बरें. नी स्किमी आणि मतां हें इक्वेशन कितें? हांवें केन्नाच लोकां कडेन स्किमीचेर मतां मागून ना. हांवें म्हणलां आमी वी हॅव डन सोशल जस्टीस एंड सोशल एम्पावरमेंट. आमच्या खंयच्याच स्किमीन तुवें बारीक पयशे म्हाका खबर आहा आमदारा कडेन जर तूं सयेक दवरीत जाल्यार आमदार अनेक जाणांक दगयतले. सो आय हॅव मेड द स्कीम मोर फ्लेक्सिबल सो दॅट पीपल गेट बेनिफीट डायरेक्टली. लोकांक बेनिफीट मेळटकूच ताणें म्हाका मत दिलें काय दिवूं ना हें हांव चॅक करूंक शकता. बट लोकांक शेवटी फील गूड फॅक्टर येता न्ही खंयच्या गजालीचो. जी पार्टी इतले पयशांचो क्रंच आसतना खाण पिडितांक सपोर्ट करता आनी हेवटेन आमच्यो स्किमी दिता ती पार्टीन हे पयशे खंयच्यान हाडले हो प्रश्न लोक काँग्रेसीक विचारता तुमी कितें करताले ह्या पयशांचे तुमच्या वेळार. त्यामुळे म्हाका तातूंत हें दिसना कोण डबल करता जांकां दिवपाचेच ना किंवा जांकां दिवपाची क्षमता ना किंवा जे सत्तेरूच येवचे ना तांकां आश्वासनां दिवपाक कितें आला. दुसरी गजाल जी आसा ती MOIचे म्हाका मॅनिफेस्टो लागून तुमी हांगा एक वाक्य बरें वाचलं. एक वाक्य बरें वाचलं की सध्या माध्यमाचा तिढा कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. तिढा सामंजस्याने हा तिढा सामंजस्याने सोडवण्यात ऍक्च्युअली इंडिकेट आय डीड नॉट नो द सोल्युशन. म्हाका सोल्युशन खबर नाशिल्लें कितें काडटलो तें पण हांवें तो पॉयंट इंडिकेट केला की हाजेर कितें तरी म्हणजे बऱ्यापणान सोल्युशन काडटलें. म्हाका दिसता दॅट एक्सप्लेन्स आनीक ताजेर फुडें म्हाका वचपाचें. ओके म्हाका दुसरी गजाल जी आसा सामकी सगळे अभ्यास कर आनी अशी सामकी हांव शुअर सोमते उगडून म्हाका तेजेर ना समजता ना दिसता न्ही तुमी दिलो म्हणटा हांवें पळयलो. एक आसा की लक्ष्मीकांत पार्सेकराक चीफ मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्री म्हणून घोशीत करप ना आणि त्याच बरोबर खंय तरी अशी एक सिग्नल सोडप की इलेक्शना उपरांत जे सरकार आसा तें मनोहर पर्रीकार हांच्याच नेतृत्वा सकयल चलतलें. हें कितें?
तुका अमित शाह प्रश्न विचारतो हांव उत्तर दिवंक शकतो ना, कारण तूं कारण statement अमित शाह उलयता म्हणटा की तो- सगळें तुमकां खबर आहा म्हणून. तुका सांगला व्हेरी क्लियर न्ही, ही सर तो एव्हरी डिसिजन एव्हरीथिंग हे तुमच्या थ्रू आय जातलें. डोंट थिंक ताणें जे म्हणलां तें हय. बेजिकली पॉलिसी मॅटराचेर म्हणलां, आनी पॉलिसी मॅटराचेर सरकार जरी मुख्यमंत्री चलयलो तरी पॉलिसी मॅटराचेर पार्टी सांगता त्या पॉलिसी प्रमाणे एक्झिक्युशन सरकारान करपाचें आसता. म्हणजे पक्षाचो जर तूं एक पॉलिसी आहा की उदाहरण सांगता तुका, आतां लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा, हिजो उपयोग असो असो जाता, तो अशा पद्दतीन ताका एनाउन्स करूंक जाय, किंवा गृह आधार 1200 आसा ते 1500 करूंक जाय म्हारगायेचो इम्पॅक्ट काडून उडोवपाक, जाल्यार दॅट इज पार्टी पॉलिसी डिसिजन. गव्हर्मेंट कॅन टेल पार्टी दॅट इट इज नॉट पॉसिबल फायनान्शियली किंवा इट इज पॉसिबल, आनी देन गव्हर्मेंट एक्झिक्युट्स इट. एक्झिक्युशनान पार्टी पडची ना, पॉलिसी डिसिजनान जरूर पडटली. व्हॉट इज दिस थिंग की तुम्ही परत येतात येना तुमचे नेतृत्व म्हाका जे जाणवलां क्लॅरिफाय इट वन्स अँड फॉर ऑल. हांवें तुमच्या What is your interpretation? मिडियांच्यान वाचला पळय, हय. ताज्या भितर अमित शाह इज व्हेरी क्लियर ऑन इट. ही सेज दॅट देर आर रिक्वेस्ट डिमांड फ्रॉम मेनी फ्रॉम गोवा दॅट पर्रीकराक परतो चीफ मिनिस्टर म्हणून धाड म्हणून, आणि त्यामुळे ह्या संदर्भातले तुमचे आमी सेंटिमेंट नोट केले. वी विल टेक द डिसिजन आफ्टर द इलेक्शन्स आर ओव्हर. सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड डिसिजन घेतलो, हांव पक्षाचो डिसिप्लीन कार्यकर्तो. वॉट एव्हर डिसिजन दे टेक इज एक्सेप्टेबल टू मी, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. यू आर क्वाईट प्रिपेअर बिकॉज यू आर हांव जो कितें डिसिजन हय. जो डिसिजन म्हणटा आसतना हांगा येवपाचो काय दिल्लीक रावपाचो हें हांवें तुका सांगून ना. बरोबर. तांच्यांनी डिसिजन घेतलो तो म्हाका मान्य. कित्याक आज तुम्ही रक्षा मंत्री आसात. ना ऑलवेज दॅट इज म्हजें तो तशेंच आसा. हांव पक्षाच्या डिसिप्लिनाक खूब म्हत्व दिता. रक्षा मंत्री हे खूप व्हडलें पद, गोंयचे मुख्यमंत्री पद हे व्हेरी फ्रँकली त्या तुलनेन तशें व्हडलें पद न्ही. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना तुमची तें पद सोडून ह्या पदाचेर येवपाची पक्षान चांगल्या तयारी फाय स्टार आसतली. हॉटेलांतली बिर्याणी पेक्षा घरची शीत कडी तुका बरी लागना. सामकी म्हाका सांग, हांवें सांगलें तुका उत्तर दिलें. आय थिंक दिस शीत हां, कडी हांवें- उत्तर इज व्हेरी क्लियर. नाही, हांवें तुका कितें बरें लागता तें सांगलें, हय. पण उत्तर उत्तर दिलं तुका ना. दिवंक ना. हां, ओके. I think people can judge this answer and that shitkadi answer very very well. आय हॅव नेवर कॅप्ट माय लव फॉर गोवा. म्हणजे हांव सगळें सोडून गोंयांत परतो आयलो. म्हणजे शिक्षणान बेजिकली गोंयाक हें नाशिल्लें, इक्विवलन्स नाशिल्लें. बरोबर. आय शूड हॅव बीन इन नॉर्थ इंडिया. स्टिलाचे मेटल्स असले म्हजे हे ट्रेनिंग. स्टील आय केम टू गोवा अँड चेंज माय लायन ऑफ इंजिनियरींग अँड वेंट इन टू अ मेकॅनिकल इंजिनियरींग लायन, हायड्रोलिक्स, and started a company on that. That is because if I was in India, I did not want to be in any place other than Goa. गोंय सोडून म्हाका वचपाचें नाशिल्लें. त्यामुळे हांव शिक्षण जातकूच सुद्धा गोंयान आयला एट पर्सनल रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग अ प्रॉपर वर्क ऑर एम्प्लॉयमेंट. तर लव इज ऑब्वियस न्ही. लव इज ऑब्वियस. शीतकडी ती केन्नाच रिप्लेस जावपाक शकना. दॅट आय आणि सामकें. ती दिल्लीक केली म्हणटका रूच गोंयची येना. गोंयची येना. I think this makes it amply clear. Yeah, This is much better than any political statement. This explains हांव everything. शेतकडेचेरूच रावता. I am happy with that answer. You interpret it as you I am very happy with that. I I have not think said people anything. of Goa will interpret it perfectly. नाही कोण कशें इंटरप्रेट करता तो ताजो चॉयस. हांवें म्हजो कॉन्सेप्ट क्लियर सांगला. सामकें. भाजपाची वाड तुमच्या नेतृत्वा सकलच जाली आणि त्यामुळे केन्नाच निवडणूक जेन्ना आयल्यो तेन्ना मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार घोशीत करचो काय ना, कोणाक करचो असले प्रश्न आमी केन्नाच गोंया भितर पळयले नात. कारण तुमी आशिल्ले, इट वॉज टेकन सामके कन्सिडर्ड नॅचरली ते गजाल जावन पडटाली. ह्या खेपेक पयली फावट हो प्रश्न जेन्ना उबो रावलो तेन्ना तुमकांय जाणवलें मातशी विचित्र आहा म्हणून परिस्थिती. नाही, ह्या खेपा तो बेजिकली जे पळय गडकरीन सांगला किंवा शाहान सांगला, आमचो प्रोसिजर असो आसा नॉर्मली की MLAs असतात ते आपलो चॉयस पार्टीक सांगता आणि मागीर पार्टीची पार्लिमेंटरी बोर्ड हो प्रोसेस कंप्लीट करता. जेन्ना हांव गेलो आनी लक्ष्मीकांताक सिलेक्ट केला तेन्ना सुद्दां प्रत्येक MLAक विचारले गेल्ले. पार्टीचो ऑब्झर्वर आयिल्लो, तुमकां याद आसा, रुडी आयिल्लो. ताणें सगळ्यांचो फिडबॅक घेवन वयर फोनार कळयले. फोनाचेरूच आमी एप्रुवल घेतले पार्लिमेंटरी बोर्डाचे आणि मागीर हांगा निर्णय जाहीर केलो. आतां ही प्रक्रिया एका दिसान जाली, त्यामुळे तुमकां लक्षात येवन ना ती. तेच ताणें रिइटेट केला. हाच्या पलीकडे कांय करून ना. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनिथींग ऑन द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर आपलें काम बरें केलां, पण तो चीफ मिनिस्टर जेन्ना सिलेक्ट जाल्लो तेन्ना हीच प्रक्रिया केल्ली. इट इज एक्सेप्शनल दॅट वेन आय बिकेम चीफ मिनिस्टर आय वॉज नॅचरल लिडर ऑफ द पार्टी.
कळव का त्यामुळे ते तसे आले नॉर्मली आमची हीच प्रक्रिया असते व्हेरी फ्रँकली तुम्ही लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां मुख्यमंत्री म्हणून वॉट इज द स्कोर यू आर गिविंग हिम आउट ऑफ Quite 10 good. आउट ऑफ 10 नाही तसे स्कोर हे करच्या पेक्षा हांव इतलेच म्हणीन हय फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास डिस्टिंक्शन कितें फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन हे दोन्ही तुका जाय तसे घेऊ येता डिपेंडिंग ऑन वेर वीच Area. इंस्टिट्यूशन यू आर Ah. बट आय विल से कंपेरिंग दॅट ही हॅड नो एक्सपिरियन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑर हॅड नो प्रिपरेटरी बॅकग्राऊंड पहिले 4-5 महिने ताका बऱ्याच अडचणीचे गेले आणि ते स्वाभाविक आसा पण स्लोली आय वॉज क्वायट हॅपी ड्युरिंग लास्ट 1 year ही हॅड टेकन अ व्हेरी गुड ग्रीप अँड स्लोली ही वॉज गेटिंग बेटर ग्रीप ऑन हीज एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे 2-2.5 वर्सान एखाद्या मनशाक जज करप हें बरोबर न्हय पण ही मॅनेज टू गेट गोवा इंटू नंबर 1 विथ इंडिया टुडे रँक दॅट इज नॉट आउट ऑफ एनिथींग न्हय दॅट इज आउट ऑफ हीज एफर्ट्स अँड ऑल अवर कलिग्स एफर्ट्स सो he had already created a position for himself. There is no doubt about his performance. Initial 6 months you can say that he was struggling because it is a new responsibility. Anyone would do that. लास्ट एक सांगात तुम्ही 26चो आंकडो उलयल्यात गोंयकार फुडले 3 दिसां भितर मतदान करतले वॉट इज द वोटिंग पर्संटेज यू एक्सपेक्ट दिस टायम कारण लास्ट टायम इट वॉज 82% यू आर एक्सपेक्टिंग 85 3% rise. And why is this? No, because that it is rise is because because there are too many election- candidates, too many political parties. Not because of that. Election Commission has eliminated many of the dead woods and those who are already left the place, those who are dead, those who are gone outside, those who have been transferred. These names have been deleted in quite a substantial number. Therefore, I think the voting percentage will rise. But that does not mean that it is risen over last time by number. It would be, if you check up, you will realize it's mainly because there is a elimination. There is a elimination. आयले इतली प्रचार चालू असताना स्टुडिओ भितर मुलाखत दिली थँक्स अ लॉट प्लेजर टॉकिंग टू यू Thank you.